सांगची. यशवंत पालेकर बरोबर जाप. आदले कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष बाब यशवंत पालेकर. दोन्ही माणकुल्या भुरग्यांक नेटान ताळ्यो जावनी. चौथे इनाम फावो जाला आगाज द रायझिंग ऑफ यूथ वास्को. अजय रंगीत खोमीस 1000 रुपयान भायर सरता. 1000 रुपया. रंगीत खोमीस एक सुंदर पेंटिंग केला हाचेर फुडें कितें. 1000 रुपया. रुपया. आगाज द रायझिंग ऑफ यूथ वास्को ह्या पंगडाचे रंगीत खोमीस 1000 रुपया. 1000 रुपया पहिली खेप. सुंदर असे पेंटिंग केला. पुढे किती 1000 रुपया. 1000 रुपया. 1100 रुपया. 1100 रुपया. 1100 रुपया पहिली खेप. 1100 रुपया. 1100 रुपया दुसरी खेप. 1100 रुपया. सागरता 1100 रुपया तिसरी खेप. 6 सरकारी महाविद्यालय केपे. सरकारी महाविद्यालय केपे हाचे रंगीत खोमीस 1000 रुपया. 1000 रुपया. 1000 रुपयान हे रंगीत खोमीस सरकारी महाविद्यालय केपे तिसरे इनाम फावो जाला. 1000 रुपया पहिली खेप. 1100 झाले. 1100 रुपया. सरकारी महाविद्यालय केप्याक तिसरे इनाम फावो जाल्ले रंगीत खोमीस 1100 रुपया पहिली खेप. 1100 रुपया दुसरी खेप. सरकारी महाविद्यालय केपे तिसरी इनाम फावो जाल्ले रंगीत खोमीस सागरता 1100 रुपया तिसरी खेप. 6 येऊन फाटल्यान वडचे कोण ना ना जाल्यार काडटा हांव. 1100 रुपया. 1100 रुपया. फास्की वता 1100 रुपया. 1200 रुपया दुसरी खेप. 1200 रुपया फास्की वता दुसरी खेप. आणि 1200 रुपया फास्की वता तिसरी खेप पावतो 6. रुपया. 1500 रुपया. 1500 रुपया फास्की पावता पहिली खेप. 1500 रुपया. 1500 रुपया फास्की पावता दुसरी खेप. 1500 रुपया. 1500 रुपया फास्की पावता तिसरी खेप पावतो 6. पंगडान 500 रुपया. युवा ते शिरोडा पंगडाचे रंगीत खोमीस 500 रुपया. 500 रुपया. 500 रुपया पहिली खेप. 500 रुपया. 600 रुपया. 600 रुपया पहिली खेप युवा ते शिरोडाचे रंगीत खोमीस 600 रुपया दुसरी खेप. 600 रुपया तिसरी खेप पावतो 6. 3100 कर पहिला फावट. 3001 कर आणि पहिला फावट घे. 3001 कर.
3001 कर बरं 3000 पहिला फावटी बाई 3000 पहिला फाऊट 3000 पहिला फाऊट 3000 पहिला फाऊट होता 3000 आणि कोणाचा 3000 दुसऱ्या खेपे होता 3000 तिसऱ्या खेपे पावतो असा या पंगडाने रंगीत खोमीस रंगायला 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपयांनी बाहेर काढला या रंगीत खोमीस पावणेर काढला 500 रुपया 500 रुपया डबल एक्सेल 500 रुपया अंतरुण गुडियाचे रंगीत खोमीस कोण वाढायचा मला कुठून जोडता 500 रुपया 500 रुपया वाढे ना कुठे वाटता 1000 रुपया 1000 रुपया 1000 रुपया बताव 1500 झालेला करता 1000 रुपया बेगीन 1100 रुपया 1100 रुपया 1200 रुपया 1200 रुपया 1200 रुपया बास्की होता 1300 रुपया 1300 रुपया होता 1400 रुपया 1500 रुपया 1500 रुपया पहिली गेम 1500 रुपया 1600 रुपया 1600 रुपया 1700 रुपया 1700 रुपया 1700 रुपया पहिली गेम 1700 रुपया 1800 रुपया 1800 रुपया 1800 रुपया पहिली गेम 1800 रुपया 1800 रुपया पाचकी होता पहिली गेम 1800 रुपया 1900 रुपया पाचकी होता 2000 धावपास आहे 1900 रुपया पहिली गेम 1900 रुपया दुसरी गेम 1900 रुपया 1900 रुपया 1900 रुपया तिसरी गेम पावतो असा कसं आहे एक सुंदर फासगी 25 गोवा युवा महोत्सवातली 1000 रुपया 1100 रुपया 1100 रुपया 1100 रुपया 1100 रुपया 1200 रुपया 1200 रुपया ही बाकी 1200 1300 रुपया 100 वाढले 1300 रुपया 1300 रुपया पहिली कॅप 1300 रुपया दुसरी कॅप 1300 रुपया 1400 रुपया कोणत्या टायमार 100 वाढले 1400 रुपया 1500 झाले 1500 रुपया युवा महोत्सवातली बाकी एक सुंदर असे पेंटिंग केले असा 1500 रुपया 1500 रुपया पहिली कॅप एक वेगळी अशी बातमी असं आणि दुसरं पंचवीस बातमी ना 1500 रुपया 1500 रुपया पहिली कॅप 1500 रुपया दुसरी कॅप 1600 रुपया पहिली कॅप 1600 रुपया पहिली कॅप 1600 रुपया दुसरी कॅप 1600 रुपया 1700 रुपया
फासकी जड लागली 1700 रुपया 1700 रुपया पहिली खेप 1700 रुपया दुसरी खेप 1700 रुपया तिसरी खेप 2000 रुपया 2000 रुपया 2000 रुपया पहिली खेप 2000 रुपया दुसरी खेप ही फासकी जी आसा ते खंयच्या हॉटेलान दिलो पण सामकी बेस्ट आसा खूप बरी आसा 2000 रुपया 2100 रुपया 2100 रुपया 2100 रुपया पहिली खेप 2200 रुपया 2200 रुपया ही फासकी हॉटेल वचपाक जाय एक हॉटेलाच्या वंटीर खूप बरी दिसतली 2200 रुपया 2200 रुपया पहिली खेप 2200 रुपया दुसरी खेप 2200 रुपया तिसरी खेप पावतो 6 तशेंच आमकां म्युझिशियन म्हण लाभिल्ले तशेंच लंपेकाचे प्रकाश देऊतकर हाचे कडेन मागता त्याने ह्या दिसतीक आपले घेवचे तशें दुसऱ्या सुवातेर सत्साफोन आशिल्ले ते दोय मॅनेजीस जोरदार ताळयांनी तांकां तशें ड्रम वाजोवपी आशिल्ले झेवियर्स डी मोरिया आनी तशेंच कीबोर्डार आशिल्ले जेम्स वाज तांचे कोणी रिसीव करचे ओके देव बरें करूं म्हणटा सगळ्याक जजीसांक प्लस म्युझिशियनाक ओके आतां मागता सर ऑस्टेन्सिओ बेर्नार्डी हाचे कडेन आमचे रिजल्ट डिक्लेअर करचे हांगा एकटोलेले म्हज्या मोगाळ तरणाट्यांचो मागता मातशे 1 मिनट हो दोल तुमचो बंद करूं हांव मागता म्हज्या मोगाळ तरणाट्यांचो आयज तुमी हो महाउत्सव हांगा घडोवन हाडला आनी तो घडोवन हाडपी गोवा भाशा मंडळ हांकां हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा कारण तुमच्या असल्या तरणाट्यांक ते एक उत्तेजन दितात एक सपोर्ट करतात तुमकां फुडें वचोंक आनी तुमी जावन आसात आमच्या देशाचो फुडार आमच्या फुडार जाणटे न्हय म्हज्या भाशेन म्हातारे न्हय पूण तुमी जावन आसा त्या देशाचो फुडार आयज तुमकां पळोवन म्हाका खूब आनंद भोगलो आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा हे ऑर्गनायझींग कमिटीक कित्याक आमकां तेगांयकूय हांगा जज म्हणून निवडून हाडले आनी हांगासर आमकां बसयले तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं पयले सुवातेर हांव तुमच्या लागीं एकूच प्रार्थना करता एकूच मागणें करता तुमी आज भरपूर ताळयो मारूंक हांगासर हे माचेर जे कला आपली दाखोवंक आयलेले ट्रियो म्हणपी तांकां सगल्यांक तुमी पयल्यो ताळयो मारच्यो कारण जिखलेंच म्हणून कांय जायना तुजो फुडार काबार जायना तुजें सगळें जिवीत काबार जायना कोणूय जिको तो पयलो येवं दुसरो येवं तिसरो येवं वो निमाणो येवं तुमी जे तरेन जे उमेदीन हांवें पळयल्यात आमी तेगांयनी पळयल्यात हांगासर तुमी तरणाटी बरे भाशेन हांगासर ताल घेवन बरे नाचल्यात बरे उमेदीन तुमी ती कांतारां गायल्यात
त्या पासत तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो फुडार लोकलोकीत जावं म्हणून मागता. आणि तुमचे लागीं हे आतां हांव मागता, कारण हे 10 जाणांक हे 9 जे हांगासर पार्टिसिपेट जाल्यात त्या सगळ्या भुरग्यांक तुम्ही उत्तेजन दिल्या, तुम्ही सगळ्यांनी ताळयो म्हणून मारल्यो म्हणून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. पूण रिजल्ट सांगच्या आदीं तुमकां एकूच हांव मागणें करतां, कित्याक आपल्याक प्रायज मेळोंक ना अशें म्हणून तुमी निराशी जायनाकात. निराशी जावन कांयच फायदो ना. हो तुमचो स्टेपिंग स्टोन. जेन्ना तुमी पालकार आयले तेन्ना तुमी चिंतपाचें, बाबा आमी विनर. पालकार येतात ते विनर, कारण ती तुका उमेद आसूंक जाय, ते तुका घट्स आसूंक जाय मुखार येवन लोकांक फुडो करूंक. त्या पासत हांव तुमचो चड उपकारी. पूण कोणूय निराशी जावन वेचे न्हय, सगळ्यांनी खुशाल जावचें. आनी जेन्ना हांव अनाउन्समेंट करतलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तेन्ना सगळ्यांक एके तरेन तुमी क्लॅप्स मारचे, ताळयो मारच्यो, कारण तांकां एक उर्बा दिवची. आणि उगडास जोरात शेक्सपियरान म्हटलेलें आसा, ऑनर अँड शेम फ्रॉम नो कंडिशन्स रायज, एक्ट वेल युअर पार्ट, देर दी ऑनर लायज. कसलेंय तुम्ही काम करूंक ह्या जिवितान बरे भशेन केलें, ताका आपण वालो दिता, ताका आपण मान दिता म्हणटा तो. कसलेंय काम जावं तें तुम्ही बरे भशेन करतात. आनी हांव आयज पळयतालो कितले चेडे चेडवां उमेदीन तुम्ही नाचताली, अशीच उमेदीन तुम्ही दवरूं तुमकां दोनया देवान, आनी हुशार रावा तुम्ही. आयज आतां हांव अनाउन्समेंट करतां. तिसरो इनाम हांव पयलो अनाउन्स करतलो, तो सगळ्यांनी ताळयो मारून तांकां सपोर्ट करचो. तिसरो इनाम जावन आसा युवा खेलगडी म्हापसा. दुसरो इनाम जावन आसा युवा काणकोणा. काणकोणकार काणकोणा. पयलो इनाम जावन आसा श्री कट्टंगार दादा पांगड कोंडा. सगळ्यांक देव बरें करूं. हांगासर राजीव जालेल्या आनी मंत्रीगट जालेल्या देव बरें करूं. देव बरें करूं. रुपया 1100 रुपया, 2000 रुपया, 2000 रुपया, 2100, 2100, 2100 रुपया, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3000, 3000, 3000 पहिली घे. 3000 पहिली घे. फाटल्यानच्यान येता तो सोडपाना. 3000 पहिली घे. हातवर काढ. कोणी 3000 म्हणले ते हातवर काढा. 3000 दुसरी घे. 3100, 3200, 3200, 3300, 3500, 3500, 3500 रुपया पहिली घे. 3500 रुपया. 3500 रुपया दुसरी घे. 3500 रुपया. 3500 रुपया. पैसा व्हायचा अजून वाढे. 3500 रुपया. 3 पेंटिंगा मिळतात. 3 पेंटिंगा. 3500 रुपया. 3500 रुपया दुसरी घे. 3500 रुपया. 3500 रुपया तिसरी घे. पावतोसा. पावणी फुलं होत असताना फुल्ली बाकी. एक सुंदर पेंटिंग 1000 रुपया. 1000 रुपया.
सुंदर पेंटिंग असं पळय 2000 रुपया 2000 रुपया 2000 रुपया पहिली खेप 2000 रुपया 2100 2100 रुपया 2100 रुपया 2100 रुपया पहिली खेप 2100 रुपया 2150 2200 2200 2250 2300 2300 अडेच 2500 2600 2600 रुपया 2600 रुपया पहिली खेप 2600 रुपया दुसरी खेप 2600 रुपया तिसरी खेप पावसा ही बास्की तुम्ही पळया गोंयचे वेगळे वेगळे वाठार दाखयल्या तशेंच आमचे उत्सव दाखयल्या आणि तितून आमचो राखणदार दाखयला ही बास्की वता 1000 रुपया 1000 रुपया 1000 रुपया 1000 रुपया वता ही बास्की 1000 रुपया 1000 रुपया 1100 1100 रुपया 1100 रुपया 1100 रुपया बास्की वता पहिली खेप 1100 रुपया 1100 दुसरी खेप 1100 रुपया 1100 रुपया बास्की वता तिसरी खेप पावतोसा महेश कोलवेकर जर माटवान आसत महेश कोलवेकर जाल्यार तांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स आमकां मेळा येवकार कक्षा कडेन संपर्क साधून ते व्हरचे महेश कोलवेकर पुढली बास्की एक सुंदर पेंटिंग 1000 रुपया 1100 1200 1200 रुपया 1300 1400 1400 रुपया 1500 1600 ही वंटी घरात लावपाक खूप सुंदर बास्की आसा एक खूप सुंदर पेंटिंग केला 1600 1600 1600 रुपया पहिली खेप 1600 1700 1700 रुपया 1700 रुपया 1800 रुपया 1800 रुपया 1800 रुपया 1800 रुपया 1800 रुपया पहिली खेप 1800 रुपया 1900 1900 रुपया 1900 रुपया 1900 रुपया पहिली खेप 1900 रुपया दुसरी खेप 1900 रुपया 1900 1900 रुपया तिसरी खेप पावतोसा आता तूं म्हणटालें हांव सूट कित्याक घालूंक मेळटा कारण हे टी शर्ट पावणेर काडटना मातशें सुटसुटीत
कस्टमर आहे. 500 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, 600 रुपया, 700 रुपया, 700 रुपया. या साईडच्या 700 रुपया झाला. सूट किती? 700 रुपया पहिली घे. 800 रुपया, 1000 रुपया, 900 रुपया, 900 रुपया, 900, 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया पहिली घे. 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया दुसरी घे. 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1100 रुपया, 1100 रुपया, 1100 रुपया. घरच्या घरा खाण्यापारा झालाय. 1100 रुपया, 1100 रुपया पहिली घे. 1100 रुपया, 1100 रुपया दुसरी घे. 1100 रुपया, 1100 रुपया तिसरी घे. पावतो 6. पुढली बसकी तिसरी घे. पावतो 6. मानसिकता बदलपाची गरज. 500 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपया. मागची तुमची मानसिकता बदलला आणि पाहुणी वाढया. 500 रुपया, 500, 500 रुपया, 600 रुपया. कोणीतरी बाटल्यांच्या आपली मानसिकता बदलल्या. 600 रुपया, 600 रुपया पहिली घे. 600 रुपया, 600 रुपया दुसरी घे. 600 रुपया, 600 रुपया तिसरी घे. पावतो 6. मुस्तायकीची फेरी आम्ही रोकडीच सुरुवात करतात. फक्त 4 पगडांनी हांगा नांवां दिल्लीं आसात. जीव्हीएम सादा वैद्य शिक्षणीक शास्त्र महाविद्यालय फोंड्या उजू नोंद केली ना बेगीन बॅकस्टेज येवचे. सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय सांखळे, श्री मल्लिकार्जुन कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय काणकोण, युवा धबधबो पुळे, श्री कटप्पा दादा पंगड फोंड्या, युवा खेळगडे म्हापशां, बीएस कला आणि विज्ञान महाविद्यालय फर्मागुडी, आविष्कार गोंय. बेगीन बॅकस्टेज रिपोर्ट करात. ही बसकी तुमका सगळ्यांना आवडटली. ही बसकी तुम्ही तुमच्या ऑफिसात लावू शकता, तुमच्या घरात लावू शकता, तुमच्या हॉटेलात लावू शकता, घरी लावू शकता. ही बसकी 1000 रुपया, 1100, 1200, 1200. खूप सुंदर जनेल 1200, 1200 रुपया, 1200 रुपया पहिली घे. 1200 रुपया, 1200 रुपया पहिली घे. 1200 रुपया दुसरी घे. 1300, 1400, 1400 रुपया, 1400 रुपया. मुद्दाम पेंटिंग पळयात खूप सुंदर असा. 1400 रुपया, 1400 रुपया, 1400 रुपया पहिली घे. 1400 रुपया पहिली घे. 1400 रुपया दुसरी घे. 1500, 1600, 1600 रुपया, 1600 रुपया पहिली घे. पाहुणी मच्छी बेगीन झोपायचा वेळ होता. 1600 रुपया दुसरी घे. 1700 रुपया, 1800 रुपया, 1800 रुपया, 1800 रुपया पहिली घे. 1800 रुपया दुसरी घे. 1800 रुपया सागरता. 1900, 2000, 2000 रुपया. खरंच आहे पेंटिंग खूप सुंदर असा. उतम पळयात एक जमेल. 2000 रुपया,
2000 रुपया 2000 2200 2200 अनार पेंटिंगा बरी फाईट केलेली आता 2300 रुपया 2400 झाले 2400 झाले 2400 रुपया 2400 रुपया 2500 2500 रुपया 2500 रुपया 2500 रुपया 2600 2600 3000 रुपया 3000 रुपया आणि कोण असा 3000 रुपया पहिली गेम 3000 रुपया दुसरी गेम पावतो साखरता 3000 रुपया तिसरी गेम पावतो सा ये टी शर्ट 500 रुपया ये नहीं ये टी शर्ट 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपया वाला टी शर्ट ओ कमीज 500 रुपया तू अदंता अस्तित्वाचा श्वास 500 रुपया 550 सेम क्या सांगतो 550 रुपया 550 रुपया पहिली घेत 550 रुपया 550 रुपया 555 रुपया पहिली घेत 555 रुपया दुसरी घेत 555 600 रुपया 600 रुपया पहिली घेत 600 रुपया 600 रुपया 601 रुपया 601 रुपया 602 रुपया आवडता 602 रुपया 603 रुपया कोण करता पळय ताका खंयूच मारतलो हांव 603 रुपया नी 602 रुपया 602 रुपया 602 रुपया पहिली घे 602 रुपया 604 रुपया 604 रुपया तो चापटा 603 रुपया तरी जर मारतलो म्हणून 604 रुपया घे 605 रुपया 605 रुपया 605 रुपया पहिली घे 605 रुपया 605 रुपया दुसरी घे 605 रुपया 605 रुपया तिसरी घे पावतो असा 609 म्हणजे तो पैसा फुल्ला रंगी कमीज 500 रुपया अनार असे टॅगलाईन असा टी शर्टाचे साईज डबल एक्सेल 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपया पहिली घे 500 रुपया अनार्थ अशी टॅगलाईन आशिल्ले टी शर्ट 500 रुपया 600 रुपया 600 रुपया 600 रुपया 600 रुपया पहिली घे 650 रुपया 650 रुपया 650 रुपया अनर्थ 700 रुपया अनर्थ 700 रुपया 700 रुपया पहिली घे 700 रुपया डबल एक्सेल साईज अनर्थ 700 रुपया 700 रुपया पहिली घे 700 रुपया दुसरी
जाहीर करता होता मातशी शांतता पाळची, पंगडांनी मातशी शांतताय पाळची. म्हणजे 5वें इनाम वता हॅलो हॅलो हां 5वें इनाम. एनी गेसेस? ओके, वे वगडायना 5वें इनाम होता श्री मल्लिकार्जुन कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय काणकोण परबी. ओके, 4थे इनाम. एनी गेसेस? हो पंगड जावन आसा, पंगड. 4थे इनाम होता अंत्रुज गुडियो फोंडा. 3रे इनाम परत पंगड. 3रे इनाम होता युवा खेळगडे म्हापशें. आता 2रे इनाम हो पंगड जावन आसा उत्तर गोंयांतलो. एनी गेसीस? उत्तर गोंय. करेक्ट. श्री आजोबा महाराज पंगड केरी 70. पहिले इनाम पहिले इनाम. एनी गेसीस? पहिले इनाम. पहिले इनाम होता सावयवेरेचो सख्या हरी सावयवेरे. ₹600 पहिली खेप. ₹600. ₹600 दुसरी खेप. ₹600. ₹600. ₹600. ₹600 तिसरी खेप पावतो ₹700. 500. ₹500. कोण नाव? ₹600. ₹600 पहिली खेप. ₹600. ₹600 दुसरी खेप आणि ₹600 तिसरी खेप पावतो आसा. कारण ओएस जर हरिना जाल्यार म्हज्या लग्नाक येवपाक तुमकां मेळचें ना. ओएस पयलीं सामको गरजेचो. चड आयज जोड सामकी चड मुगेली. मुगेले जानू खंय गेले? ओ जानू जानू आगो कितलो वेळ जालो तुका कोण घेवन गेलो ना मुगो? हांव वाऱ्यार पडटलो. जानू मातशें बेगीन यो. तूं येता काय हांव दुसरी सोदूं? कितलीशीं रत्नां हांगा बशिल्ल्या. सॉरी चूक जाली. जाल्यार चुकून तोंडांतल्यान आयले. कितलीशींच बरी बरी सुंदरी हांगा बशिल्ली आसात. म्हजी गळ्यात कोणूय पडपाक शकता. असो पावलो जायत जाल्यार आत्तां म्हजी गळ्यात माळ पडपाक शकता. आयले आयले. अरे कावळ्या पिशेन दोळ कित्याक मारता? आयज आमचें लग्न मुगो. हय. तूं जाणा आयज कोण येवपाचो आसतो हांगा? विवेक ओबरॉय. ना रे बाबा हांवूच येवपाचो आसा. हांगा एडवोकेट चिरपूड येवपाचो आसा आमच्या लग्ना खातीर. कितलो वेळ जालो हे आदोगाद केन्ना टायमार पावनात आनी हो तर केन्ना टायमार पावचोच ना. एडवोकेट चिरपूड म्हाका फोन लाय ताका. येता जाल्यार पळय. हरसिमण मुस्ताकीच्या माटवार म्हाका येवपाची बरीच खास. थंय म्हाका पयलें म्हण थँक्यू. वेळ तुगेलो येवपाचो. घडयाळ बंद पडना रे. बेगीन कितें म्हणटा तें कर. आमकां फुडलीं कामां आसात. म्हाका संवसार घडोवपाक जाय. घे तुगे संवसार घडोवपाक हांव रेडी आसा. कितें करपाचें सांग. हांगा सायन मार. मॅडम तुम्ही बी.
तुमचे लग्न आता तू संसार करपाक मेकळो बाय गो बाय गो अगो म्हाका ताका मागे बायलेन पळयला म्हाका मार पडटलो हरशी मागीर घातल्यार जाता सगळ्यांनी ताळे मारच्यो या मुगेल्या दुसरे लग्न एक फावटी तुझ्याच बरोबर हा एक फावटी फातर्पेच्या माटवान जाल्लो आणि दुसरे फावटी युवा महोत्सवान जाता खूब उमेद आशिल्ली युवा महोत्सवान लग्न करपाची तुम्ही कितले प्रेक्षक मेळटात कितले जाणांचा वयर लग्नाचो खर्च सुट्टा म्हणून लाडू दिता रे बाबा मागीर वयर हाड मागीर लाडू व्हर बरे फुकट लाडू तर चिरपुडी येऊन गेलो मगो ताका पयशे दिले ते मागीर पळोवया मागीर पळोवया तर युवा महोत्सवाच्या माटवात हाची पयलीं कितलीशीच जोडपी घडली जावन गेली तांणी आपलो संसार घडयलो अशा जोडप्यां नांवां तुमच्या मुखार दवरता प्रसाद लोलयेकार अर्पणा सोहन हेतलशा सुरेल मेघा राणे सुप्रभात अन्वेषा पुरसो गार्गी ऋषी तन्वी समरेश शीना कलानंद गौतमी आणि कोणी आसात फुडली वर्साक शिवर घेता हे नाव आणि निमाण कडेन दीपश्री ब्रिजेश तर ही जोडपी आणि काय जोडपी लिपिल्ली आसात या माटवात अजून मेरेन कोणाक काय खबर ना तुमकां संधी दिता तुम्ही सांगू शकतात वल्लभ तर तुमच्या कडल्यान जर नांव येनात जाल्यार आमी मुखार वतात म्हाका खबर आसा भितरल्यान सगळी लिपिल्ली आसात म्हणून ही नांवां जर अशी येवपाक हांगा एक पळय जोडपे आसा युवा दिगोवांतल्यान उन्नती आनी दामू व तांचे खातीर चोरान ताळे जावनी तर आमी युवा महोत्सवाच्या मुस्ताकी ह्या सर्तीक सुरवात करता जी सर्त ह्या माटवाचो आत्मो ह्या माटवाचो जीव म्हणल्यार जाता तर तुमी तयार आसात तर सगळ्यांनी ताळ्यांनी येवकार दिवया आमच्या फुडल्या सर्तकाक तुमी सगळे तयार आसात सर सुरवात करचे पयलीं तांचे नेम सांगता पयले फेरयेन जोडप्यांक स्वताची वळख दिवपाक अर्द मिनीट मेळटलें ही वळख आपणे बेस केल्ल्या पात्राक अनुसरून आसची आनी उखाणे वापरी नासतना स्वताची वळख स्वताच करची सर्तीक आमी सुरवात करतात मागता सगळ्या सर्तकां लागीं आनी माचयेर येवचें तर पहिली सुवातेर आमच्या मध्ये येता जीबीएम डॉक्टर दादा वैद्य शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय फोंड्या तांचे खातीर जोरान ताळे जावनी हॅलो माझे नाव राहुल कुडतरकर हांव पैंगीणच्यान आयला तुमकां सगळ्यांक खबर उरपाना हें हांवें कितें घेतलें तें हेका म्हणटात दिकमाळ आनी हांव जाला दिकमाळकार हे आमी जात्रेक घेतात फस्टच फाटी लग्न जातकीर पयले फाटी हे दाम्पत्यान घेवप आमी आमगेले पारंपारीक दायज नाल्यार लोक संस्कृती जी आसा ती आमी मुखार व्हरपाक जाय ह्या धांवती जाका आमी पयशा फाटल्यान धांवतात पूण आमची हे दायज जी आमची लोक संस्कृती लोक जीण आसा ती आमी सांबाळत दवरपाक जाय शाबो हो गोंयच्या संस्कृतायेचे प्रतीक म्हळ्यार दिवस गोंयच्या मातयेचो वास म्हळ्यार दिवस अस्तुरेच्या सौभाग्याचे लक्षण म्हळ्यार दिवस काळखांतल्यान उजवाडा कडेन व्हरपी हे दिवस हे 5 फाटीचे दिवस पेटोवन तुमच्या मनाक काळजाक उजवाड घालपाक आयला हांव गोंयची दिवसकान रिचा कुडतरकर तर ह्या आशिल्ले जीबीएम डॉक्टर दादा वैद्य शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय फोंड्या हे कितें रे दिकमाळ आताची पिळगी कोणाक खबर ना असो तो म्हणटा खरी खबर आसा हांव फक्त दोगच जाण म्हणटात
खरी गजाल तुमची आताच्या पिळगेक हे कांयच खबर ना ही आसा दिकमाळ. तर फुडले सुवातेर येता साई कृपा मंडळ वास्को. फुडले सर्तक कलासक्त कुडचडे आणि तयार रावचे. सीमा ए सीमा एक चायेचा घोट हाडतो. वेळ जाता म्हाका संपार वचपाक. बेगीन हाड पळोवया. चायचो गोड तुका चायचो गोड सांग. हांगा घरान एक अन्नाचो कट ना आनी तुका चायचो गोड सांग. हे पळय संदेश, हो जो संपाचो नाद आसा पळय तो सोडून दी. देवा खातीर सोडून दी. अरे संपाच्या नादान आमी उपाशी मरतली मरे. आगो तू सांगता ते समजता म्हाका. एके वटेन तुम्ही आणि दुसऱ्या वटेन ते माझे भाव. कितें करपाचें म्हाका कांयच समजना. ते सरकार लेगीत आमकां सपोर्ट करना मुगो. अरे एकट्याच्या पगारान हो घर संसार चलोवपाचो तरी कसो. हे पळय संदेश, हांव तुका पयलींच सांगता. एक तर तूं तेंचे विरुद्ध सगळे जण एकठांय जावन तुमी कायदेशीर कारवाई करा. आणि जर जायना आसत जाल्यार ही लायफ गार्डाची नोकरी सोड. अरे हातून आमची वाट लागता हे कशें समजना तुमकां. फुडें कितें जातलें तें म्हाका कांय खबर ना. सद्याक म्हाका वेळ जाता संपार वचपाक. हांव चल्लो. जालें इतलेंच उरिल्लें. राव रे भाऊ, लोक सोऱ्या घोट मागतात आणि तू चाये घोट मागता. घेवचे पडटा इल्लो ताका तू दित गो. सोरो पिवपा सारके पयशे उरूंक ना. सगळे संपानूच गेल्या. केन्नाय दिवन पळय ताका. बऱ्याक पडटा जिवाक सोरो एकदम बरो. तर फुडले सुवातेर येता कला सक्त कुडचडे आणि त्यान फुडले सुवातेर सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय साखळे हाणे तयार रावचे. बेगीन यो. 9:30 जाली. धांक कोर्ट चालू जातलो. हांव कोण काय म्हणटा. हांव उदय कुडचडेचो पेशान आदोगाद. पूण ही केस फायल म्हज्या क्लायंटाची न्ही. म्हज्या बायचेर 4 वर्सां आदीं बलात्कार जाल्लो आनी ती केस अजून चालू आसा. ताजी ही फायल एक आदोगाद म्हणून न्हय तर एक बापूय म्हणून ती केस हांव लागींच्यान पळयतां. हांव निशा. हांव एक शिक्षिका. खुशी आमची एकसुरी एक धूव. 12 वर्साचें आशिल्लें तें जेन्ना ताचेर बलात्कार जालो. आतां 16 वर्साचें जालां. गेल्लीं 4 वर्सां आमी कोर्ट कचेरी सगळ्या भोंव भोंवतात. पूण अजून ताका न्याय मेळपाची कांयच चिन्नां दिसनात. म्हणून तुका सांगता हांव. आनी ते चेहरे पळयतकीच म्हाका अशें दिसता की म्हज्यातलो आदोगाद सकयल दवरून बापूय वयर काडचो आनी तांकां फारान मारून उडोवचें. ना, तांकां तोच न्याय. असलो न्याय म्हाका नाका आनी खुशीकय नाका. आमकां जाय तो न्याय ह्या कायद्याच्या संविधानाच्या चौकटींतलो. हांव जाणा उदय तुका ह्या चौकटीचेर मात पसून विश्वास ना आनी ही चौकट बदलपाची गरजूय आसा हेंवूय हांव जाणा. आगो तांकां तांणी बेलीर भायर सोडल्यात म्हजें बाय जितें आसा म्हणून. म्हजें बाय मरुना खरें पूण तें जितेंय ना. आनी म्हणून म्हाका दिसता की असल्यांक न्याय म्हणजे जो हैदराबाद पोलिसांनी केला तोच. ना उदय ना. एकूच चीत. आमच्या असले शेकड्यांनी हजारांनी पालक आसतले ह्या देशान. सगळ्यांनीच जर अशें उलयलें जाल्यार हो देश फुडें कसो वतलो. पूण एक मात खरें, जर तो बेगोबेग मेळना जाल्यार तो न्याय न्ही. चल आमची भासाभास चालूच उरतली. आमी ह्या कोर्टांत आज कितें जाता तें पळोवया. अरे वाट बाब, एक प्रश्न आशिल्लो. आत्तां म्हजें लग्न जालें. त्या एडवोकेटान मरे एकूच सायन मारून घेतली आनी 30,000 रुपया घेतले. सारकें आसा? तरी बरें. दुसरी सायन मारिली जाल्यार 60,000 घेता आशिल्लो. अरे बाबा, म्हणजे दुसरी सायडांनी मारपाक दिना. तर हे आशिल्ले कला सक्त. त्या फुडले सुवातेर येता सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालय साखळे आणि त्यान फुडें श्री मल्लिकार्जुन कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय काणकोण हाणे तयार रावचे. कोण येतो? हा कोण गो तो? कोण? तुमका सांगता तो कोणाच्या ती कापासतात असा न्हू जाल्यार आतां येया रे. तुम्ही वळखाला म्हाका? हय, साजो गांवकार हांव. साजो गांवकार. कितें म्हणटा? कल्लो कित्याक घेवन येयला?
उजो लागलो. ही गजाल तापोवन संपाची न्ही, ते भावनीक पाय विचार करपाची लेगीत आसा. हांव कोण? अरे हांव साजी साजो गांवकर. आयज ह्याच नाचेर सोपूत घेता की येता त्या 4 वर्सान हांव ह्यो कलमा रोयतलें आनी बऱ्या भशेन पीक काडून म्हज्या भुरग्याचे हांव तेच्या शिक्षणाचे सगळें पळयतलें. आसा तुमी सगळे म्हजे वांगडा? आणि तुमच्यान जर कापासार आसा जाल्यार ही कलमां लाया आणि वाडोवन दाखया. मागीरूच तुमकां कळटलें की ती जेन्ना जळटा तेन्ना मनाक कितें लागता तें. कळ्ळें तुमकां? सारकें. कितली कलमां लासून गेली? कितें दिला सरकारान बी? कितें सरकार एका टेबला वयल्यान दुसऱ्या टेबलाचेर धाडटा. एका टेबला वयल्यान दुसऱ्या टेबलाचेर धाडटा. काजू कलमां काजू कलमांची सगळी उजो लागलो. ही हाडल्यात ती कित्याक? ती परत रोवपाक, परत पीक काडपाक. माटवान ती कोणी रोयतलो? हय, येणार वेळार कधी त्या 4 कलमांनी गोळा दाखयात. तर हे आशिल्ले सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय साखळे. त्यान फुडें तुमचे मुखार येता श्री मल्लिकार्जुन कला वाणिज्य आणि महाविद्यालय काणकोण. त्यान फुडें युवा धबधबो कुळे हाणें तयार रावचे. नमस्कार, म्हजें नाव लक्ष्मण सिद्धी. मागेल नांव रामा सिद्धी. आमी दोगां येल्लापूरच्या मुनगोड गांवाच्यान येयला. आमगेलो पारंपारीक वेवसाय आसा सांत्याव करपाचो. सांत्याव म्हणल्यार तुगे सांज. ते आमी खूब काबाड कश्ट करून आमगेले पोराक खूब शिकयले, व्हड केले. आतां आमगेलो पोर एक गोंयकार चेडवा वरी मोगान पडला आनी तो ताच्या कडेन लग्न जावंक सोदता. आफ्रिकेचे लोक म्हणटा आमी गोंयची, गोंयचे लोक म्हणटा आमी आफ्रिकेची. समज थंयची न्ही हांगची न्ही जाल्यार आमी खंयची? हय, खंयची तर आमी खंयची? आता गोंयांत रावन रावन गोंयाची भाशा शिकूंक लागला. आता करचें कितें? आतां आमी करचें कितें तुमीच सांगात. ऐकात, हांवें आत्तां दुसरें लग्न केलें. हांव तिसरें लग्न सुद्दां करपाक तयार आसा. तुजी चली म्हाका दिता? आत्तां तूं चली म्हणटालो मरे. चलो म्हणिल्लें. गोंयच्या चले वांगडा मोगान पडला कितें करया? सगळीं जाणां नाका म्हणटात. कित्याक नाका? आमी लोक आमी कितें मनीस न्ही? आमकां कितें काळीज ना? आ सारकी तुजें. तांकां काळीज ना ती मनीस न्ही. हय, गोंयची चेडूं आमी दिवया. तर व्हर. तर हे आशिल्लें तर हांगा काळजातले उमाळे जे आसा ते भायर सरतात चलयांक लागून. तर अजून वर्सा 7 वेळ केल्लो ना. आमी प्रयत्न करया. तर हे आशिल्लें सरकारी श्री मल्लिकार्जुन कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय काणकोण. त्यान फुडली सुवात येता युवा धबधबो कुळे आणि सरकारी महाविद्यालय केपें हाणें तयार रावचें. कोणच दिना कपडे धुवपाक. ना होय असतली पण त्यांच्यानी हाडला असतले ते ऑटोमॅटिक मशीन. हय, पहाड पडत ते ऑटोमॅटिक मशिनाचे. आमचे पठार आड आयला. हय ते सोडा. हांव तुमच्या वांगडा न्हंयचेर येवचें ना कपडे धुवपाक. अगो करतानी कित्याक गो? ते कुसुम काकी आसा पळय तेगेल्या चेडवाचें लग्न म्हाका हळदिया पळयला. अगो घरकान्नी तुका तेंच्यांनी हळदी कापोवना. हांव मोडवळ आनी तूं मोडवळीन. तुका तेंच्यांनी त्या हळदीच्या उश्ट्याचे कापड दिवपाक आपयला. तुम्ही अशेंच. ते कितेंय जावं ते कपड हांव बरें धुता आनी ते बरें न्हेसता. आतां हेच पाताळ पळय अनवेशाच्या लग्नाचे अजून काय बरें आसा? हय गो, पूण तें मोडवळा कडेन सोडून निवळ तर कोणा कडेन जाता? तुमचे न्हू अशेंच तुमी किरकिरे. लोक मान दिता तो तुमकां याद उरना. अगो कसलो मान गो? अरे देवा देवा दुस्ताघराची मूर्ती हाडलेली स्थापनेक लावपाक. राती कडेन देवाक न्हिदोवपाक मोडवळाच्या घरची चादर व्हेल्ली
गेली जाल्यार व्हेल्ली विसरले दिसता तुम्ही एक मिनिट आणि हांव विसरता म्हाका एकच प्रश्न हांव तुका विचारता तू इतले कपडे धुले तू केन्ना तुजी बायलेक धुला आणि कितें उलयता पळय बाप देसाय बायले न्हू दुसऱ्या वेळा साडी न्हेसल्या लग्नाची धुवपाकूच दिली ना हांव वाट पळयतालें दितले काय म्हणून पहिलीच साडी हांवें धुली गो तुका आनी कितें दिवं ताका परिमळ आसता ताका सुगंध आसता ताका पिन्नल लागिल्ली आसता ती हांवें धुवप तू लग्न जाला तू लग्न जाला तू लग्न जाला पळय हय मगो तुजी पहिली साडी तुवें धुल्ली तुजी पहिली साडी तुवें धुल्ली ना ना 5 दीस पर्यंत मायन माझ्या कांयच करूंक दिलें ना मायन धुल्ली अशो माई जर सगळ्याक मेळत जाल्यार सुनाकांनी त्रास अजिबात ना हांचे कडल्यान आमी ते घेवया ह्या आशिल्ले युवा धबधबो कुळे त्यार फुडली सुवातेर येता सरकारी महाविद्यालय केपें ताजे पयलीं एक ल्हानसो अनाउन्समेंट आसा ताचे पयलीं एक अनाउन्समेंट आसा पार्किंग लॉटान भितर GA08K2412 ही गाडी येरादारी खातीर प्रॉब्लेम करता मातशी ती कोणाची आसा ती काडची GA08K2412 तुमची मुखार येता सरकारी महाविद्यालय केपें ताचे नंतर युवा दी गोवा 2.0 मडगांव हांणी रेडी रावचे बाया रुपया दा जोडो एक म्हजो घो सामको बडबड आता तो बडबड बंद कर आणि गडगड लाय करता ना चालू गडगड केपेंचो फामाद गडगडकार बिकू त्यांचं घरचं गडगड हाऊच म्हाका एकच सांग तुज्या हातान कितें आसा जाग्यार राव हांगा राव मरे दाखय पळया भितर कितें आसा तें हाका कितें म्हणटा रे कोंकणी उतर कितें हाका हाका आमी पासो म्हणटात लोक गडगड म्हणटात ना तुका मॅच खंय रे मॅच फाटल्यान खंय हो गडगड्याचो बिझनस जो आसा तो तुका आवडटा हय तो आवडटा त्याचो गडगड्याचो बिझनसूय आवडटा म्हाका आनी मागीर म्हाका एक सांग गडगडो रातचे तेका लागून भुरगीं ना न्ही रे आमची आपली बसका घेवची तुमच्या मुखार येता युवा दी गोवा मडगांव ताचे नंतर श्री कटंबा दादा पंगड फोंडे हांणी रेडी रावचे अरे मंजू हो मंजू बरोबर तात्या बर गाडयेन बेगीन चल ब्रह्म महोत्सव वचपाक आज गाडो बस स्टँडार ना आज माटवा बेगीन बेगीन मंजू यो बर तात्या घाल चडशी घाल्ले 25 पेटी आणि खंय गेली देव जाणा आमगे घरकार आगे घरा पावली तू तरी जी पिल्ल पिपी 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 किती करी सवय झाल्या मडगावचे एकमेव कंडक्टर नितराव नेट असा गाडी बोली बर पाव बर 100 बर इथे पुरो युवा महोत्सवाचे माटवात ते माई पोदराकडे घेवया आणि दोनशे बर बेगी बर बरे पदराक आमचे गिरायक जातले सारखे तुझे चल यो खाल्या भितर हांव विलास काणकोणकार सामान घालया म्हणटा अर्थाचो नाद करनाका
विलास काणकोणकार. हांव विशा काणकोणकार. आमी दोगांय गोंयचे पारंपारीक धंदे मुखार काडटात. हांव बस कंडक्टर अभिमानान सांगता गोंयचे एकमेव बस कंडक्टर म्हणल्यार उपकारता. आनी हो म्हजो घरकार रस आमलेटकार. आमचो दोगांयचो धंदो बेस बरो चल्ला. फकत तुमचे कडेन एकूच मागणें आसा आमचें. आमच्या पोटार पांय मारपाक दिनाकात. आमच्या गोंयांत खूब कमी धंदे उरल्यात. तूं सांग मरे. हांव तुमच्या गोंयकारांकडे एकूच मागता, जे पारंपारीक धंदे म्हणजे म्हजी रस आमलेट सारकी लोकल, ती रस आमलेट ही गोंयकारान राखून दवरची. आणि म्युन्सिपाल्टी और नगरपालिके कडेन मागता की आमच्या सारक्या बारीक मनशांक लायसनां गोंयकारांक दिवची आनी ती लायसनां बिगर गोंयकार और भायल्यांक दिवची न्ही. आणि हे सगळे धंदे जसो आमची बस आहा आणि ती स्वता बसीर चडून तिकेटी मारता आणि हांव स्वता रस आमलेटी मारता. त्या गोंयकारान हे धंदे राखून दवरचे. रावत रावत मातशी मेळटा. मायकार कशें रावतली? मायकार कशी रावता? आम्ही बस स्टँडार रावता. बरें आसा. ऑमलेट पाव करपाक बाकीचे सामान खंय ते? ना ते तर मोहनची गाडी आहे भरता. आणि हे सामान धरनाले? या घेऊन वतलो न्ही. आता नवी हाडलाय. आता कितें युवा महोत्सव न्ही, भुरग्यांक दिसूं नाका नवीन म्हणून तो पयलीं सारको काळो किट्ट जाला. बरें आसा. पाय म्हाका एक सांगो, तुजी बस आसा? म्हजी बस ना, आमी बसीचे ओनर आसा पूण आमी तूं तिकेट मारता? हय. एक मुद्दो विचारपाक जाय आशिल्लो. विचार मरे. तुम्ही हाफ तिकेट वाल्याक मागीर दवरतात आणि फुल तिकेट वाला पयलीं भरतात. तूं मरे मडगांव ते नावेलीच्या बसीचेर चड आनी काय म्हज्या बसीचेर हांव हाफ तिकेट मारता तांकां मुखार दवरता. भुरगीं मरे ती फुडार मरे आमचो. सांगा बेगीन. तर हो तुमकां फुडार. अशे कितलेशेच कागाळे आयिल्ल्यो आमचे कडेन म्हणजे पेपराचेर आयिल्ल्यो आमी वाचिल्ल्यो. बाबा हांव कंडक्टर रे. कागाळी घेवन हांव कितें करतलें? तर ह्या आशिल्ले युवा दी गोवा 2.0 मडगांव. तांच्यांनी बसका घेवची. श्री कटमगाल दादा पंगड फोण्या ताचे मुखार CS महाविद्यालय कुंकळे हाडी रेडी रावचे. तुमचे मुखार येता श्री कटमगाल दादा पंगड फोणे. मुस्तायकी. GA08K2412 ही अजून गाडी थंय पार्क केल्ली आसा. ती येरादारी खातीर त्रास करता. उपकार करून ताची कोणाची आसा ती गाडी काडची. पंचवीसावो महोत्सव म्हणून बरी मरे सजयला मातशी सामकी रापचीक. आगो आगो कितें तुजी भाशा रापचीक बिपचीक? मातशी सांबाळ. कितें उलयता? माटो पळय, भाशा वापर. कित्याक रे? आतां लज दिसली एका देवदासी वांगडा लग्न जातलें आगो तुका पूण तेन्ना? आतां कित्याक ते देवदासी बी नाका ते? हे म्हजें नखेत्र कुसूम आनी हांव तेजो बाबलो. आमी भाडेली वजें व्हरता एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार. हय, हांव हाजें नखेत्र खरें पूण आतां मात तो म्हजो देव आनी हांव ताची दासी. ताणें सांगलें तशें आमी भाडेलीच. पूण आयज आमच्या वजन जें आसा न्हय तें आनी खंयच तुमकां मेळचें ना. आयज आमच्या वजन आसा आमची संस्कृताय, आमचें दायज आनी आमची कोंकणी जी आमकां एका पिळगे कडल्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन पावोवपाची आसा. हय, आदी न्हय आमच्या भाडेल्यां खातीर दवरणी आसताली जंय आमी आमचें सामान दवरताले. पूण आयज एकूच दवरणे आसा जंय आमी दायज दवरूं शकता, जंय एक उर्बा एका पिळगे कडल्यान दुसरे कडेन पावोवं शकता, एक नात्या सारक्या म्हालगड्यान शिकयल्ले विचार तुमच्या मेरेन पावोवं शकता. तो म्हटल्यार एकूच माटो, युवा महोत्सवाचो माटो, जंय आमी हे दायज हाडूं शकता. देव बरें करूं आयोजकांक असो माटो तयार केल्ल्या बद्दल. गेलीं 25 वर्सां आमी हे दायज घेवन येता. ताज्या खातीर परत एकदां युवा महोत्सवाच्या ह्या माटवा कडेन आमी मागता की हे विचार एका पिळगे कडल्यान दुसरे पिळगे कडेन पावपाक आमकां मदत करची. देव बरें करूं. तर तूं अजून भाड्याक रावता का तूं स्वताची घर बी बांदला? तूं मडगांवां कसो येयल्लो? वाटेर भाडेल्याचो स्टॅच्यू आहा, चलत येयल्लो. परत एकदां चल, वाटेर भाडेल्याचो स्टॅच्यू आहा. तुमच्या सारक्यांक कळना म्हणूनच बांदला तो. भाडेलो कोण आसले ते एका विश्वासान एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार सामान पावोवप. तुजें भांगर आसूं
किंवा वांगडा सोपीची बायल असू तिका सुद्धा हात घालिनासतना एका जाग्यार दुसरे कडेन पावोवपाचो हो धर्म हो भाडेल्याचो. हांव म्हजी बायलेक लिपयता. विश्वास कोणाचेर ना, तुजेर काय तिजेर. सगळ्यांचेर आसा. मागीर लिपोवपाची गरज ना. ताका कोण दिसणार आहे भिवू नका. तुजी बायलेक आधारा सहित तू फाटल्यान घेवन वचपाक देव शकता. बरें करूं. हे आशिल्ले श्री कटमगाळ दादा पंगड फोंड्या. फुडले सुवातेर येता CES महाविद्यालय कुंकळे, ताजे नंतर युवा खेळगडे म्हापशें हांणी रेडी रावचें. उस्तायकी हो इव्हेंट श्री दामोदर ज्वेलर्स मडगांव हांणी स्पॉन्सर केल्लो आसा. तुमचे मुखार येता CES महाविद्यालय कुंकळे. देवळान वयता गरीबाची अजून मेरे जात्रे गेले मुदो येयना अजून गिरायकूच जायना मरे बाय वर गो बाय वर गो गिरायक घालून आमकां फक्त कोण ना सुद्दां चोर ना वर गो अरे तुवें न्ही सांगिल्लें मरे आपूण कुंकळ काणीच्या देवळान वतलो आनी तूं शांतदुर्गेच्या देवळान वच म्हण. तू सांगता तुमच्या देवळान कशें पावले? अरे हांव शांतदुर्गेच्या देवळान वचचें आशिल्लें मरे. तूं विसरलो रे बाबल्या विसरलो रे तूं. कितें रे तूं धांड्याच्या टायमार अशें कित्याक करता रे बाबल्या तूं कळना रे. असो कितें रे तूं कित्याक विसरता रे धंद्याक लुकसाण तूं मोगाचो मरे बाबल्या. लोकांक कितें खबर ना आनी दोगांय भोंवळला की हांव हांगाच रावतलें तूं आनी खंय वचून गिरायक कर. हांव हांगाच रावतलें. तू ते सायडी कर, हांव हे सायडी करता. नाका कांय गरज ना. पळय भुरगीं पळय कितली आसा ही भुरगीं. अगो अरे भाऊ तुम्ही कित्याक झगडटात? तुजे कडेन आसा बोमाटो, ताजे कडेन आसा फुलां, मागीर कित्याक झगडपाक कित्याक जाय? दोगांय एक कडेन बसा, हातां हात घाला आनी मोगान विका मुगो दोनूय वस्तू. वांगडा घेवन बसलेलो धंदो जावपाचो ना. ताच्या फक्त गजालीच करतले झगड्यो जातल्यो. अशें केल्यार संवसार जातलो गो तुगेलो. ज्या संवसारान झगड्यो आसता न्हय थंय मोगूय तितलोच आसता. कळ्ळें न्हय? तुका कळचें आनीच लग्न जालां तुजें. तुका कळचें ना तें. ना अजून तरी भाशीक सोडूंक ना, भाशीक सोडटकूच कळटलें. तेका एक बांगड्याची बायलेक दिवनी तेका व्हरून दी तेका. दी बरें दी बरें. दी बाबल्या. पयशे मात ना. पयशे दिवूंक जाय. अजून लागना बोडी आणि तू तो बोमाट काडपा मेळना काय कित्याक? दी बरें. दी तेका आसूं. नवें लग्न जालां ताचें. दी ताका दी. वा, तुजे बायलेक दी बायलेक. खरें सांगता हाका आपल्या बायलेचेर इतलोय मोग आसा कारण एका उतराचेर ताणें हो बोमाट दिलो. बालर हांकां जोरान ताळे जावनी तुमच्या मोगा खातीर. हे आशिल्ले युवा खेळगडे म्हापशें. त्यान फुडले सुवातेर येता PS कला आनी विज्ञान महाविद्यालय फर्मागुडे आनी त्या उपरांत सविस्कार गोंय हाणें तयार रावचे. हांव सावळो कुंभार आनी हांव ल्हानपणाच्यान मडके विकता. म्हाजो बापूय मडके विकतालो, म्हाजो आजोय मडके विकतालो. आयज जालें कितें, बाजार आसलो म्हणून गेल्लो, एक मडकी खपना मरे. आतांचे लोक कितें करता, प्लास्टीक आनी स्टीलच्यो मडक्यो येयला म्हणून आमकां सकलून उडयता. तुमकां म्हाज्या बायलेक तुमी वळखता? म्हाजी बायल बरी दिसता. सरू ना तुजी सरू येता गो. हे सरू यो गो यो. सगळ्यात सोदता तुका पळय. अगो बोबो क्रिस्ती मंडळी, माझं नाव सरू. माझी बायल हा माझी. हाय मी रांजणगावची, पण माझं धनय मला इथंच घेऊन आलाय की. आणि कितें तर हरशीं साताऱ्याचे पूण तेका गोंयान हाडपी कोण? हांवूच. मोगान पडलें न्हू रे म्हाज्या. होय का? बरं तुम्हाला माहित आहे का आज काय झाले? इथं माझा धनी सकाळपासून कामं करत्या. दिसभर गेलाय मडकी घेऊन इकायला आणि अजून त्याचा नाही पत्ता. बघू आता कधी येतोय. आता इथून माझी चूक, लोक म्हाज्यो मडक्यो घेयना आल्या. हांव सारको विकता. हांव गोवतीचो. ना ना ना. अहो होय की काय शेणलं ही काय समोरच धनी की मी सांगलेलें मरे म्हाजी बघ. बायल म्हणून. बरं धनी काय सकाळ धरणं गेलाय मडकी इकायला, एक मडकं इकलेलं नाही. तेच म्हणून सांगता
ध्यान व्हाव कोणूच घेईना आला इथून माझी तू तेच म्हणलं नाही ही ध्यान बनवतो तुम्ही ही म्हणजे होय बाबा काय बोल केला काय आव ती केलंय की पण ह्याचं काय ते म्हाका खबर नाही ही बरी झाला ही कित्याक घेऊन आता लोकांनी मग ती तुम्ही बघायचं ना मला का सांगताय ते म्हाका खबर ना माझ्या पोटा म्हाका बरी भूक लागला सकाळच्यान जाम झाला किती वाटतं आता तेच करती चला धुवा हात पाय चल या गावात राव रे तू गोयच्या आणि सातारा किती करपाक पावलो मोग म्हणटा तो खंयसरू पावता सातारा असो ना लांडीव असो बरें बरें तू सांगता न्ही आपल्याला मडके खपनात म्हणून मडकी सोड आणि मोडको स्टार्ट कर तुझो धंदो गडगडटलो गडगडटलो हांव असं काय सांगताय त्याला मोडको स्टार्ट कर म्हणून आमचो धंदोच आमची परंपरा असती अरे हांवें सांगलें न्हू म्हाजो बापूय मडको करतालो आजोय मडको करतालो तुझी भुरग्यां येतले म्हाका तुझ्या भुरग्यांक म्हणपा मेळटलें तुझ्या बापायन मडक्या कडल्यान मोडको स्टार्ट केलो म्हणून तो मोडको स्टार्ट ह्यो जाता तेन्ना पळया भुरगीं जाता तेन्ना तुमकां दोगांयकय म्हजो आशिर्वाद बेगीनच फुडल्या वांटवान दोन शुअर शुअर तर हे आशिल्ले PS कला आनी विज्ञान महाविद्यालय फर्मागुडे तुमची मुखार येता सविष्कार गोंय कितें जालें अरे तो बसनी हांव सांगतालो आमगे बारार खंय येवन कोण सोर बील खंय आनी कितें बरें जालें खंय मोरे अद्याक सांग गेलो मरतो कितें जालें मोरे सांगता सांगता म्हाका मात एक ग्लास उदक दी पयली एक ग्लास उदक हय सांग सांग उदक पी तूं उदक पी तर जालें अशें की गोंयकार म्हणटा की सोरो बरो गोंयकार म्हणटा की सोरो जिवाक बरो पूण ते सोऱ्यान भायर काडलो युपी भैयाचो वारो सोऱ्यान भायर काडलो युपी भैयाचो वारो युपी भैयान पिलो सोरो आमच्या बार्रार युपी भैयान पिलो सोरो आमच्या बार्रार आनी उलयलो खरो आपल्या घरात उलयलो खरो आपल्या घरात सायबा हळू पी रे हळू सुस्कारान पी आवय म्हजी माय पूण कितें सांग 10 दीस गोंयचो तो जावय जावन रावलो 10 दीस गोंयचो तो जावय जावन रावलो पुराय गोंयचो पोलीस ताच्या फाटी धांवलो पुराय गोंयचो पोलीस ताच्या फाटी धांवलो ताका रावपाक सुवात दिली भोंवपाक रे गाडी मात जाल्यार सोडयला ताणें सरकारान हाडी दोतोर म्हणून ताणें सगल्यांक रे फटयलें दोतोर म्हणून ताणें सगल्यांक रे फटयलें गोंयचो राजा दोतोर हें ताणें बारीकसाणेन पळयलें गोंयचो राजा दोतोर हें ताणें बारीकसाणेन पळयलें गोंयकाराक मामा केला म्हणून तो आज खूश आसा गोंयकाराक मामा केला म्हणून तो आज खूश आसा पूण गोंयकार जरी न्हिदला गोंयचो सोरो जागो आसा गोंयकार जरी न्हिदला गोंयचो सोरो जागो आसा तूं एश गोडलें आनी ते मारी सांगता मात्सो राव ते मारी सांगता आमगे सोऱ्या खातीर तेगे पाड पडले म्हूण संवसारागे आनी देविदासागे आनी फिलेटागे बार्रान पाड पडली पळय तेगेले हें कितें जालां पळय सगळें हें तें म्हजे मेरेन वा टिंग टॉंग कोण आयलो पळय पळय माझ पळय कोण टिंग टॉंग नवरो आयलो मरे तो म्हाका सोन येयल पळय आ तेजोन सान चोयता तो म्हाकाच चोयत आसलेलो हांव मातसो भितर येवं सायबा लग्न जायना का भायर थंय आसा तुवें हाका पळयलें आतां ताका पळयतलो घोव सांगता म्हणून तूं आयकनाका देविदास तूं असो दिसता म्हूण सामको तसो म्हाका एक सांग मोडन पडशी सांबाळ गोंय तेंगेलो आयक गो आवय सांग तुका इतलो बरो चलो आसतना हो कित्याक आवडलो गो म्हाका कळ्ळें तूं काजार जाल म्हणून आनी आमी काजार तूं तेश म्हणनाका इतको बरो चल म्हणनाका देविदास बरो रे हय. तूं तेश को कितें रे सांगता मार तूं आतां तात्यान तेणी म्हाका भाजपाक खावून हाडला तुमकां सांगता हो युवा महोत्सवांतल्यान वच्चे पयलीं हो मॉडर्न पडटा हो इतलो मोठो पळय न्ही लग्न जातकच तुका कळटलें सामको श्राप्त मरे मुगे गांवाक अरे जेजू क्रिस्ता देवा सायबा सायबिणी हाका बेश्टो भितर घेतलो घरान शी आतां आयक सांगता तूं हो खंयच्या सोऱ्याचो एडवर्टायजमेंट करतालो अरे तुका याद ना 5 जाण युपीच्यान आयले हय तांकां पोलिसांनी पिवून धरलो पिवून म्हणलें गोंयकारांक मामा गेलो हा तो सोरो म्हजो
तो सोरो म्हजो तूं तयार केल्लो हांवें बारांतलो बारांतलो तुगे बारांतलो माझ्या सरो बारांतलो सरो. म्हाका दिसलें तूं उर्राकाचो बी एडवर्टायज करता काय म्हणजे हे दिसांनी उर्राक पिकता म्हणून हांवें विचारलें आणि उर्राक म्हणटकर मातशें तोंडाक रुचूय येता अशें म्हाका दिसलें आमच्या फोंड्या वयली बाजारान आसा बार ताका एड्रेस दियात तुमचो एड्रेस दिवन वचात आमी मुद्दाम तुमच्या बारार येता तुमच्या उर्राक टेस्ट करपा खातीर आणि एक काम कर ते येते दीस तूच राव गो दंपाचें वता जेवण करच्या रे बाबा तर फाटली सगळी तुमची वाट पळयतात सविस्कार गोंय तुमचे खातीर वाट पळयतात फाटली सगळी तुमच्या बायलेकूय घेवन येयात मुद्दाम येता तर हे आशिल्ले सविस्कार गोंय आणि ह्या फेरयेतलो निमाणो सर्तक जो आसा तो युवा काणकोणकार काणकोण सांगात न्ही गोगोळ खंय अशें तें मातशी सांगात न्ही मागेली पण एकूच भुरगी आणि ताका सुद्दां हांव कोंकणी शाळेक घालची मातशी सांगात न्ही कोणी सांगात न्ही व 8 वर्सां जाली आमकां गोंयांत आमी म्हण सगळे काम करतात नाल्ल काडटा गवणी काम करता रस्तो काम करता शान मारता आता तर नुस्तें सुद्दां करता सगळी करता आमी हे आमगेले वोटिंग कार्ड आणीक हे आमगेले आधार कार्ड आणि कोणाक घालता म्हणशील तू अन्य कोणाक पडसा हुआ गत्तात रे हे पडलं आमगेली रेशन कार्ड आणि या रेशन कार्डान हांव वेगेली बायल रामोबा आणि हे मागीर हांव मागेले ज्याला स्कुला घालूंक जाय न्ही ती तुकूच उरलो अय्या लुंगी हंगಯ್ಯ म्हाका एक सांगा तू गोगाळा खंयचे स्कूल शकता ते कोकणी ज्ञान मंदिर आसा पळय ते पयलीं ते बालावळ मेळ्या ते कोकणी शाळेत कोकणी ज्ञान मंदिर म्हणे खंयचे स्कूल ना पळय ते खंयचे ते हा ते शकता ती ते विद्याभवन कोकणी शाळा ती सारखे सांगणार रे तुगे लुंगी सुटली ती बरी केली तुम्ही ती वयर काडपाची प्रॅक्टीस बी केली ना सुट्टा न्ही बांधपाक कळटा मरे असून तशी उरता समजून घेयात न्ही मातशें पळय नाका खंय तरी हय हय तू मुगो मागीर म्हाका थंय मेळ हांव तुका सगळो एड्रेस फूल दिता शाळेन सुद्दां व्हरून पावयता पूण एक मात ह्या लुंगी हाड नाका हांव येतलो सुट्टुका ताका लुंगी मागीर लुंगी कित्याक पॅन्ट पळय घाल म्हूण सांग पॅन्ट जाय चड्डी घाल म्हूण सांग बरें नाल्या बसा ओगी तर ह्या आशिल्ले युवा काणकोणकार काणकोण सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय साखळी श्री मल्लिकार्जुन कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय काणकोण युवा दबदबा कुळे सरकारी महाविद्यालय केपे युवा दिगोवा 2.0 मडगाव श्री कटकराव दादा पंगड पुणे CS महाविद्यालय कुंभळे युवा खेळगडे म्हापशे श्री कटमराव दादा पंगडाचे सुंदर असे पेंटिंग 3,500 3,500 रुपया 4,000 रुपया 4,100 4,500 4,500 रुपया 5,000 रुपया 5,000 रुपया श्री कटमराव दादा पंगडाचे हे सुंदर असे पेंटिंग वास्की चौकीतले पहिले इनाम भाव जाल्ले हे पेंटिंग 5,000 रुपया 5,100 5,100 रुपया 5,500 रुपया आमचे गोंय राज्याचे कला आणि सांस्कृतिक
मंत्री श्री गोविंद गावडे यांना पाविल्ले आसा नेटान दोन राज्याच्या कडकडाट त्यांचे स्वागत जावनी जोरान ताळयो जावनी श्री गोविंद गावडे यांका पावणी चालू आसा पहिली इनाम भाव जाल्ले श्री कटंबा दादा पगड हांका पहिली इनाम भाव जाल्ले पेंटिंग 100,000 रुपया जाल्या 100,000 रुपया 100,000 7,000 7,000 रुपया 7,000 रुपया 8,500 8,500 रुपया 10,000 10,000 रुपया 10,000 रुपया तुमका आता सांगूंक सोदता ही जी आम्ही पेंटिंगाची पावणी केल्या ताजे जे पयशे येतले ते 70% ऑर्गनायझराक उरतले आणि 30% तातूंतले त्या आर्टिस्टाक वतले त्या पेंटराक वतले पंगडाक वतले 10,000 11,000 11,000 रुपया 11,000 रुपया 11,000 रुपया श्री कदंबा दादा पंगडाचे पहिले इनाम भाव जाल्ले 11,000 रुपया 11,000 रुपया 11,000 रुपया पहिली खेप 11,000 रुपया दुसरी खेप पावतो सात 11,000 रुपया तिसरी खेप पावतो 6 गोंय राज्याचे मानाधिक कला आणि संस्कृती मंत्री कोमानेस गोविंदबाब गावडे आमच्यामध्ये असतात खरे म्हळ्यार काल युवा नखेत्रा हे आमच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे येवपाचे आशिल्ले पूण तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कार्यावळ आशिल्ली थंय तांकां मातसो वेळ जालो आयज खरे म्हळ्यार तांकां लोकोत्सवाक म्हणजे पावपाचें आसा पूण तरी आसतना वेळार वेळ काडून दुसऱ्याच हांगा हजर त्यांची हजेरी आमच्या खातीर उर्बादिनी आसा परत एक फावट तुमच्या लागीं मागता नेटान ताळयो जावणी गोंय राज्याचे मानाधिक कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंदबाब गावडे देव बरें करून तुमकां तुमी मुजरत हांगा हजेरी लायली आनी आमची उर्बा वाडयली म्हणून आपली मुस्तायकी या सर्तीचा पहिला राऊंड हातीन आसा आणि आम्ही आता रोखडीच दुसऱ्या राऊंडात सुरवात करतात सर्तीचे नेम असे असतात 12 जोडपी ह्या सेकंड राऊंडात पावल्यात या फेरयेत सर्तकाक चिटयो काढून एक शब्द दितले वेचून काडिल्ल्या शब्दाचेर ताणे 1 मिनटा खातीर उलोवपाक पडटलें जोडयेंतल्या एकट्या कोणे उलोवपाचें परत एकदा सांगता 1 मिनटा खातीर उलोवपाचें तशेंच जोडपातले कोणे एकट्यान उलोवपाचें फेरयेतले पहिले सर्तक आसा जीव्हीएम्स डॉक्टर दादा वैद्य शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय फोंड्या तर ह्या सर्तकान हांगा येवचें दोनी झडपांनी हांगा येवचें एक चीट तुमकां काडची पडटली त्या चिटयेचेर तुमकां उलोवचें पडटलें हाका टॉपिक पडला शेपडी पातू कोण आसूं रे कर्मलाच्यात वाकडी ती वाकडीत अशी म्हण आसात तुम्ही कितेंय एक कोणाक सांगात परत परत सांगले परत परत तेच कापले शेपडी ती वाकडीच केन्नाच ती सारकी जावपाना आमी एकल्या कितें काम सांगतात कर रे ती केन्नाच आयुश्याक सारकी जावपाना पूण थोड्या शेपडी कितें उरतात बरी लांबची लांब उरतात ती नाकाचेर कोणालो राग उरू कितें उरू त्यो नाकान राग तो शेपडेनूच काडप कोणाली उरू थोडे जाणां तुमी पळयात शेपडी लांबची लांब उरतली दाखोवन दिवपाना थोडे बारीक उरतात पूण ती कितें खंयचें वायट काम करूं भितर घातली ओग्गी रावले भायर काडली दाखयनात वायट काम करूं बरें काम करूं शेपडी ती भितरूच कितें काम जालां आणि थोड्या जे रानटी जनावर आहात तेंगे शेपडी पळया तेंगे शेपड्यात खरोच वालोर उरता पयशा लागून ना कित्याक लागून आज म्हादई 4 वाघ मेलात तेंगे शेपडे कितले उरतले तुमचा वेळ हांगा सोंपता तर तांचे खातीर जोरान ताळयो जावनी
हे आशिल्ले जीव्हीएम चौका दारावैर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय फोंड्या. म्हाका तांचे कडेन आपली बसका घेवची. फुडली सुवातेर येता साईकृपा मंडळ वास्को. म्हाका टॉपिक मेळिल्लो आसा शार. शार म्हणल्यार इन अ वे सिटी. आमी सगळीं जर हांगा रावल्या, हांगा सगळीं एकठांय जाल्या कित्याक आमी त्या शाराचो एक पार्ट आसा, एक भाग आसा म्हणून. ताज्या खातीर जर कोणाचें कितें चुकलें जाल्यार ताका समजून घेवन फुडें वयचें, ना की ताजी शेपडी ओडची जशें कितें पयलींचो पंगडाक मेळिल्ली शेपडी. टायम अप. हे आशिल्ले साईकृपा मंडळ वास्को. फुडली सुवातेर येता कलासक्त कुडचडे. टॉपिक आसा रस्तो. टायमर स्टार्ट. इस मोड़ पे जाते हैं, इस मोड़ से हम गुजरते हैं. रस्तो जो मनीस जल्मा येतकीर एक वाट चलपा लागता तो रस्तो. तो रस्तो जर तूं सारको धरीत जाल्यारूच तुका खंय वचपा जाय थंय तूं पावता, नाल्यार तूं शेणटा. ताका लागून हो रस्तो वेचताना आपल्याली शादुरताय दवरप ही खूब गरजेची. रस्त्याचे अनेक रूप म्हणल्यार रस्तो नाट्य, जे खेळ ह्या संदर्भात आमी युवा महोत्सवान करता. हे रस्तो नाट्य जेन्ना रस्त्यार जाता, कारण रस्त्यार खुबशे लोक असतात आणि जे पावपाचें आसता लोकां कडेन पावता, म्हणून हो रस्तो नाट्याक रस्त्यार करप हे खूब म्हत्वाचें आसा. परत एक फावटी मुद्द्यार परतत आसतना रस्त्याची वाट लायनासतना रस्त्याक वाट म्हणून वापरात आणि आपल्या ध्येया मेरेन वचात. तुमचा वेळ आताच सोंपला. हे आशिल्ले कलासक्त कुडचडे. तर फुडली सुवातेर येता सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय सांखळे. टॉपिकाचें नांव आसा परीक्षा. टायमर स्टार्ट. या धर्तेक पाऊल तेकतानाच उतरां आयकली येवकाराची. या धर्तेक पाऊल तेकतानाच उतरां आयकली येवकाराची. गोड म्हळ्या उतरांची रास, तीच म्हजी कोंकणी मोवाळ भास. आणि आयज ह्याच कोंकणी भाशेंतल्यान आमचो युवा महोत्सव हांगासर जाता. पूण युवा महोत्सव घडोवपी आमी जरी सर्तक आसले, जरी हे वावुरपी सगळे कलाकार असले, तरी त्याच्या फाटलो एक आधारस्तंभ म्हळ्यार परीक्षक. कित्याक परीक्षक ज्या प्रमाण जजमेंट करता त्या प्रमाण त्या भुरग्याची कला, त्या सर्तकाची कला जी आसा ती लोकां पर्यंत पावता, ताका आनी फुडें वचपाची उर्बा मेळटा. म्हज्या मतींतल्यान परीक्षक हो तो मनीस न्ही जो फक्त मार्क्स दिता, तर जो मनीस जो प्रत्येक भुरग्याक मुखार व्हरता, बारीक बारीक टिप्स दिता, आपलें ज्ञान जें आसा तें एकामेकाक दिता. तर असो परीक्षक फक्त आयज माचयेर बशिल्ले हांगासर न्ही, तर म्हजे पेरंट्सूय आसा, म्हजे टिचर्सूय आसा, म्हजे वांगडी आसा. आनी हांगा बशिल्ले तुमी सगळे सुद्दां एक परीक्षक आसा. कित्याक आयज हांगासर उलयता आनी तुमच्यो ताळयो ज्यो आसा त्यो उर्बा दिता, तुमच्यो ताळयो ज्यो आसा त्यो म्हाका जज करता. सो अशेंच तुमी उर्बे भरीत रावात, असोच उर्बे भरीत घेवचे आनी प्रत्येक सर्तकाची जज जायात. तुमचा वेळ हांगा सोंपता. हे आशिल्ले सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय सांखळे. तर फुडली सुवातेर येता श्री मल्लिकार्जुन कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय काणकोण. म्हज्या टॉपिकाचें नांव जावन आसा मरण. टायमर स्टार्ट. मरण ही एक अशी गोश्ट जी खंयच्या मनशाक आज मेरेन चुकली ना. मनीस जल्मा येता आसतना ताचो मरणाचो वेळ थारलो आसता. आतां तो केन्ना आनी कसो येतलो हें आमकां कोणाकच कांयच खबर ना. मरणाक आमी सगळे जाण सामके अनवळखी असतात. आमकां कोणाच केन्नाच खबर ना की मरण केन्ना येता तें. अशें म्हणटात की जगांत दर एक सेकंडाक 5 मनीस मरतात म्हूण. मग तुमचे सगळ्यांक चिंतपा जाता की दर एक तासाक, दर एक म्हयन्याक, दर एक आठवड्याक, दर एक वर्साक कितले लोक जल्म घेता आनी कितले लोक मरता ते. मरण हे मनशाक म्हणटा ते अशें केन्नाच चुकलेलें ना आनी चुकपाचेंय ना. आमचे संशोधक, आमचे सायंटिस्ट जे आसात ते कितले शोध लावूं की मरण हें कशें आनी मनीस मरतकीर खंय वता. पूण हें अजून म्हणल्यार आमच्या अशें सायंटिस्टान अजून शोध काडलो ना की मरण जें आसा तें मनीस मरतकीर खंय वता आनी कितें जाता तें मनशाचें. मरण जें आसा तें दर एक सोपिल्लो आसा. बरें केलें. हे आशिल्ली मल्लिकार्जुन कॉलेज काणकोण. फुडली सुवातेर येता युवा धबधबो पुणे. तांचो विशय आसा पाशेस. मातशें धर. टायमर स्टार्ट. तोच म्हाजो विशय आसा पाशेस. चड वेळ घेवचे ना. सदांच आयुश्यान म्हणटा ते पयली गजाल शिकले. मातशें धर पाशेस. भुरगे जल्माक येतना, वतना, वाट चलतना, खंयच्या कॉम्पिटिशनाक देंवतना, उलयतना, प्रत्येक गजालीक पयले धरपाचे ते पाशेस.
पाशेच ना जाल्यार मनीस तुका सदांच फाटल्यान उबो आसता तुजे पांय धरून सकयल ओडपाक तुज्या उतराक दुसरे उतार लावपाक तेका लागून जाय आसता पाशेस पाशेच ना मनशाक जाल्यार मनीस त्या उतरांनी व्हांवत वता तो कोणी जायना मागीर तो एक भुरगो जावं ना आमदार जावं ते गोंय सुद्दां फुडें व्हरतलो जाल्यार ताका जाय पाशेस तुका फुडें व्हरतलो जाल्यार तुका जाय पाशेस लोक तुका जेन्ना फुडें फुडें चलता तेन्ना सांगतले बाबा तूं चुकलो तेन्ना सुद्दां तुवें तुज्या उतरार घट रावपाक तुका जाय पाशेस तुमचा वेळ सोंपता युवा धबधबो कुणा तुमचा वेळ सोंपता उपकार करून तरी आशिल्ल्या युवा धबधबो कुळे त्यान फुडली सुवातेर येता सरकारी महाविद्यालय केपें. तर माझं टॉपिक जावन शिस्त मेन म्हळ्यार म्हाका पयलीं शिस्त ना टायमर स्टार्ट मेन म्हळ्यार म्हाका पयलीं शिस्त ना घराडेन सदां आवय बापूय सांगता शिस्तीन वाग रे वाग रे वाग रे केन्ना वागना हांव. शिस्त सदां गरजेची आवय बापूय सदां पयलीं सांगता भुरग्याक खंय वयतना शिस्तीन वाग रे म्हणून. सदां कितें काम करता मनशाक शिस्तीन करपाक जाय जाल्यार तें सारकें जाता. तुमची वेळ सोंपता हे आशिल्ले सरकारी महाविद्यालय केपें पुलीस वाटेर येता युवा दी गोवा 2.0 मडगांव. जर मनीस बरो करत जाल्यार तो मळबात पावता ना जाल्यार मातयेत पावता. शेतकार जर आसत जाल्यार तो मातयेच्या आदारान आपली जीण फुलयता आपली वांगडा आपल्या घरा भोंवतणच्या लोकांची समाजाची देशाची उदरगत करपाक पावता. माती जर आसत जाल्यार आमी तिका तकलेचेर सदांच दवरपा जाय आमचो देश आमचो मान आमचो समान सगळो आमच्या मातये कडेन आसा. मनीस कितलोय वयर आसूं पूण तो मातये कडेन जर आपले नाते दवरूं ना जाल्यार तो कित्याकूच उपकारना. झाडांचे आमी सदांच देख घेवपा जाय मळपात वूड वूड उठतात मळपात वयर रावतात सगळ्यांक सुकण्याक सगळ्यांक आपलो आदार दितात पूण मातयेचो संबंद आपलो केन्ना सोडना. जो मनीस सदां आपल्या मातये कडेन नाते धरून रावता तोच मनीस मुखार उदरगत करपाक पावता. माती ही अशी जीण आसा जी आमकां सदांच मार्गदर्शन करता. मातये भशेन थंड रावपाक जाय. एक मातयेचो बुडकुलो जर आमी घेतलो जाल्यार तातूंत थंडसाणेचो एक गूण आमकां मेळटा. आपूण मातयेतूच परत वतलो ही माती आमकां दाखयता म्हणून मातयेक आमी केन्ना विसरपाक जायना. मातयेक आमी सदांच माथ्यार दवरपाक जाय. आवय फाटल्यान आमची देश आमची माती ही आमचें सगळें अस्तित्व आसा अस्मिताय आसा. तर तुमचा वेळ हांगा सोंपता. नमस्कार आणि येवकार. गोया तुझ्या मळबापना लोक वेगाक फुट्टात कोंबऱ्यो अश्यो कांय वळी आसात. ह्या वळींनीच आनी अशा जायत्या गितांनी आनी कवितांनी आमच्या गोंयचें वर्णन केलां. गोंय म्हणजे कितें आनी गोंय बद्दल उलोवचें तर कितें उलोवपा सारकें खूब आसा 1 मिनीट पावचें ना. आमच्या गोंयांत जर म्हत्वाची खंयची गजाल आमकां दिसता आसत जाल्यार तो म्हळ्यार एक्झार. आयज हांगासर क्रिस्तांव आसा मुस्लीम आसा आनी हिंदू आसा पूण तरी दर एकलो कोंकणी उलयता. कोंकणी ही आमच्या गोंयची अस्मिताय आनी आमचें दायज. कोंकणी खातीर गोंयान बांदून दवरलां. गोंय म्हटल्या उपरांत जर भायल्यांक विचारत जाल्यार तांकां एक जाप मेळटली आनी ती म्हळ्यार मनीसपण आमच्या काळीच. गोंयांत जायते भायले आसत अशें आमी म्हणटात पूण त्या भायल्यांक आमच्या काळजान जागो दिवपी जर कोण आसत जाल्यार ते म्हळ्यार गोंय आनी गोंयकार. गोंय म्हणजे गोंयकार आनी गोंयकार म्हणजे गोंय अशें समीकरण जाल्लें आसा. गोंयांत आनी एक म्हत्वाची खंयची गजाल आसत जाल्यार ती म्हळ्यार आमचो निसर्ग आमचो सैम आमची अस्मिताय आनी आमचे सगळे दायज आमची संस्कृताय जे हांगा आशिल्ले दर एकल्या तरणाट्यान देव बरें करूं. हे आशिल्ले श्री कटमगार दादा पंगड फोंडे पुलीस वाटेर येता CS महाविद्यालय कुंकळे. म्हजो विशय जावन आसा रेप. टायमर स्टार्ट. नाव आयकतकच आंग सगळें सशरता. रेप आयज काल रेप बायलांचें शोषण बलात्कार जायते जाता. हाय काय ना
अरे रे विजय कित्याक येता येता कित्याक आम्ही ती समज आम्ही सारखी आसात घट आसात जाल्यार हे नाव केन्नाच येवचें ना बायलांक भायर वचूंक शकनात कित्याक वचूंक शकनात तुमचा वेळ हांगा सोंपता तरी आशिल्ले CS महाविद्यालय कुंकळे त्या फुडले सुवातेर येतात युवा खेळगडे म्हापसा. म्हजो विशय आसा प्लास्टीक. टायमर स्टार्ट. प्लास्टीक म्हणना फुडें दोळ्या मुखार येता तो सदां आमच्या भारतान चलिल्लो स्वच्छ भारताचो विशय आनी प्लास्टीक. आनी हांगाच माटवान पळया कितल्या जाणांनी बाटल्यो उडयल्यो आसतल्यो तेन्ना दिसता तो प्लास्टीक. तेन्ना तुमी कोयर हांगा बाटल्यो उदक पिवन जेन्ना बाटल्यो उडयतात तेन्ना तो कचरो येतात तो प्लास्टीक हांगा दिसता आमकां सगळ्यांक. आनी प्लास्टीक म्हणना फुडें आमी कितल्योश्योच वस्तू वापरता ज्यो प्लास्टिकाच्यो आसा. ते जेन्ना प्लास्टीक वापरपाचें बंद जातलें तेन्ना आमचें गोंय नितळ जातलें तेन्ना आमचें भारत स्वच्छ जातलें. प्लास्टीक म्हणना फुडें तो प्लास्टिकाचो जो हांगा प्रत्येक जाण वापर करता तो केन्ना बंद जातलो तेन्ना आमचें गोंय आमचें भारत सगळें नितळ जातलें. प्लास्टिकाचो वापर करतना रियूज रिसायकल अँड रिप्रोड्यूस हो विचार सदांच लक्षांत दवरचो. कारण प्लास्टीक ह्यो बाटल्यो तुमी परत यूज करूं शकताली पूण ना हांगा सोडून तुमी घरा वतली पूण ना तुमकां सांगता सगळ्यांक ते बाटल्यो उखला प्लास्टिकाच्यो जावं पूण ते परत वापरूं येता. ताचो वापर करुया कारण आमकां सैम राखपाचो आसा इबाडपाचो ना. तुमचा वेळ हांगा सोंपता ह्या आशिल्ल्या युवा खेळगडे म्हापशे बरें करूं. आणि त्या फुडले सुवातेर आणि निमाण कडेन येतात युवा काणकोणकार काणकोण. हावेस प्रत्येक मनशा मदीं हो हावेस हो आसताच. मागीर तो कसल्याय गोश्टीचो जावं पयशांचो जावं किंवा ह्या हांगा दवरिल्ल्या ट्रॉफीचो जावं ह्या हावेसा लागून हो मनीस जो आसा ते जायतेच करूं शकता. आयज ही ट्रॉफी मेळोवपा खातीर हांगचो प्रत्येक पंगड जो आसा ते जायते करतलो कारण हो हावेस आसा तो मनशाक खंयच्याय वांगडार घेवपाक वचूंक शकता. मनशाचो हावेस ही मनशा मना मदली अशी एक तरेची एक तिडक अशी एक तरेची भावना आसा ती व्यक्त करप ती कोणाच्यानच जायना. कारण आतां एक भिकारी आसता किंवा एक पेटो आसा पेट्याक तर एक पाव उडयलो जाल्यार तो धांवत येतलो आनी तो पेटो तो हावेसा पडी तो व्हरतलो पूण तो भिकारी जेन्ना तो भिकाऱ्याक जेन्ना तूं एक 10 रुपये घालतलो तेन्ना तेन्ना तेच्या मनांतल्यान जो तुका एक सक्सेसफूल अशी ताची एक भावना उरतली पळय ती आमच्या मनाक लागतली. हो तेचो हावेस न्ही ही तेची तेका हावेस आसना तेका एक आसता त्या मनाची एक समाधान आसता. तुका आतां तुमचा वेळ हांगा सोंपता आणि ह्या आशिल्ले युवा काणकोणकार काणकोण आणि अशे तरेन हांगा दुसरी फेरी जी आसा ती सोंपता. सगळे जोरात ताळयो जावनी. ताळयो जावनी. ताळयो महामंडळ वाजलो. फुले फुले येतात. महाराष्ट्रात कुठचाले. या पोलीस वाद्याला सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय सांगते. केन्ना तुंगा येतले उसक्यान तुज्या काळीज मध्ये सुकोन गो गेले. केन्ना तुंगा येतले उसक्यान तुज्या काळीज मध्ये सुकोन गो गेले. मोगा तूं ये आनी बापान म्हाका पोलीस वाद्याला ही बदकातून कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय काणकोण. आनी बापान म्हाका मोगा तूं ये आनी बापान म्हाका कितलो तेंप गेलो पूण हांव आजून रावता तुका. देवूच जाणा तूं कित्याक म्हाका गो सोतायता. दीस आनी रात फकत उबेच म्हाका येता. तुमी फोन कोन्ना जाल्यार समजता गो म्हाका. एक तुमी फोन कोन्ना जाल्यार समजता गो म्हाका. केन्ना तुंगा येतले उसक्यान तुज्या काळीज मध्ये सुकोन गो गेले. केन्ना तुंगा येतले उसक्यान तुज्या
सरकारी महाविद्यालय केपे श्री कदमनाथ दादा पंगड कोणे उरिली जी पार्टिसिपंट जावन बघतात तांचे कडेन सकयल बसका घेवची समाजकारण संस्कृताय कला खेळ आणि हेर विशयांचेर चिटयो काढून विषय दितले जोडप्यांक ह्या विशयाचेर आपले मत मांडचे पडटले परीक्षक आपल्याक जाय तेन्ना एका जोड्याच्या एका सर्तकाक मदींच थांबोवन दुसऱ्याक उलोवन सांगतले परीक्षक गरज असल्यार ते जोडयेंतल्या कोणाकूय आपल्याक जाय ते प्रश्न विचारतले तर आमी निमण्या फेरेक सुरवात करता सगळ्यां कडेन मागता दोन मातसो विसव दिवचो उपकार करून आपल्या दोन दशाक विसव दियात आणि युवा महोत्सवाच्या हुस्ताकी सर्तीची निमाणी फेरी हांगा सुरवात करतात टॉपिक आसा गोंयची शिक्षण वेवस्था कांडाकून तो व्हाळ गोंयची शिक्षण संस्था 10वी 12वी परीक्षा जाता रिजल्ट येता पेपराचेर हेडलायन येता गोंयचो निकाल 92%, 100 स्कुलांचो निकाल 100%, आणि ह्या 100 स्कुलान प्रत्येकी 20-25 भुरगे 90%च्या वयर घेतात. हे 90 म्हणल्यार फकाणां करून दवरल्या म्हण तुमी. एका तेंपार 90% पडप म्हणजे ड्रीम आसतालें. आज प्रत्येक भुरग्याक 90% पडटा म्हणजे भुरगे इतले हुशार जाले ना. पूण ज्या भुरग्याक 85 or असो कितें तो भुरगो डिजर्व करता त्या भुरग्याक ह्या शिक्षण वेवस्थेन मुखार व्हरून दवरून ताची दिशाभूल चालू आसा. परत ग्रेड सिस्टम केल्या. ग्रेड सिस्टमी भितर म्हाका दिसता 85 वयर आनी 100 पर्यंत ए ग्रेड. म्हणजे तुमी 85 पडिल्ल्या भुरग्याक आनी 95 पडिल्ल्या भुरग्याक एक करतात.
67 to 83 goes for brigade. 67% पडपी भुरगो आणि 83 पडपी भुरगो एक जावपाक शकना. तुम्ही भुरग्यांक वाट लायतात. एक तेप आशिल्लो तेन्ना गोंयच्या 90%, गोंयच्या 85%, भारतभर एक मान आसतालो. म्हाका याद जाता आमचो एक ज्युनियर भुरगो आशिल्लो मल्ल्या म्हणून, ताका इंग्लिशेंत फक्त 87 पडिल्ले 100रांतले. He went for admission at a college in Cochin, which is only for English. थंय तो he was on waiting list because all over India 90 वयर मार्क इजी पडटाले. पूण somehow he got in आनी थंय भितर सरतकूच फ्रॉम डे 1 जितल्योय परीक्षा जाल्यो आनी भायर सर मेरेन तो भुरगो फर्स्ट आयलो, कारण तेन्नाच्या 87 मार्कांक वालोर आसतालो हें ताणें प्रूव करून दाखयलें. आज तें ना. शिक्षणाचे आणि खऱ्या जगाचे नाते कितें आसा काय आज? कांयच ना. आमी शिकता ते एक भायर जग वेगळेंच आसता. मागीर म्हणटात की एम्प्लॉयमेंट मेळना. आमी जे इश्कॉलांतल्यान शिकून भायर सरता फक्त 11वेक एडमिशन घेवपाक, बरे नागरीक जावपाक न्ही. पॉलिटिकल सायन्स शिकिल्लो मनीस रस्तो क्रॉस करतना परत 2 कडेन पळयना. इंजिनियराक सर्किट कनेक्ट करपा येना, बल्ब चेंज करपा येना. शिक्षणाचो वालोरच ना. शिक्षण कशें आसचें? भायर सरतकीर एक बरो नागरीक जावन समाजाची उदरगत करपा सारको एक मनीस तयार करपा सारकें आसचें. आज शिक्षकूच नात असले अशेंय म्हणटात. पूण हें जाली एक सायड. भुरगे आसात काय शिकपी? आसात. शिक्षण म्हळ्यार कितें? मार्क्स न्ही. तुमकां जे रेफरन्स बुक दिसतात तातूंतल्यान सगळें वाचून तें गिन्यान मेळोवन फुडें कितें तरी करप, हें शिक्षण. लिटरसी आनी एड्युकेशन हातूंतलो फरक जो मेरेन आमकां कळना तो मेरेन आमी खंयच मुखार वचचे नात. इतलें खरें. खूप बरें उलयलें. दोगांयचे आमी आयकले, तुमचे विचार आयकले. आज हांगा माटवांक सगळे यूथ बसल्यात, युवक बसल्यात, युवती बसल्यात. तांकां की हांवें खुबदां कडेन उलयलां की 10वी जाली की भुरग्याक जर 90च्या वयर पर्संट पडले की सायन्साक वचप, मागीर कॉमर्साक वचप, आर्ट्साक वचप. पूण ह्या शिक्षण वेवस्थेक पसून असले खूब शैक्षणीक आतां अभ्यासक्रम आसा जांकां भुरगे आतां वचून म्हणल्यार पालकांचो एक अशें उरता की भुरग्यांचो वचप न्ही. तुमकां हांव मागता की तुमचो कितें विचार आसा हाजेर कशें फुडें वचचें हो विचार तुमी हांगच्या माटवाक मांडचो. कोणे एकट्यान मांडले आतां? ओके, हांव सांगता. हय, तुमी प्रश्न मांडला बरो तरेचो. ताचे तुमकां तुमी मुखार सोल्युशन कितें दिवंक शकता? दोगांयनी उलयलें जाता. ओके, ताणें म्हणलें तशें की 90% वयर पडले की सायन्स. म्हजी स्वताची तुमकां हांव एग्जाम्पल सांगता. हांव 12th सायन्स जातकूच हांव एडमिशनाक गेलो. आय वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, म्हाका मेळ्ळें इन GCET. सो आय वेंट फॉर होमिओपॅथी कॉलेजीक हांवें एडमिशन केलें. तें म्हाका जमलें ना, कित्याक तेन्ना फक्त दोतोर आनी इंजिनियर हेंच चलतालें. अल्टिमेटली आय चोज सिवील इंजिनियरींग इन GEC इन अगेन्स्ट माय वील. पूण कित्याक इंजिनियर म्हणून, बिकॉज तो ल्हानपणांतल्यान एक आमचेर एक हें चलता की फक्त दोतोर आनी इंजिनियर म्हणून. बट अल्टिमेटली आय कुडंट डू इट. फायनली आय लँडेड इन अ रायट पोजिशन अँड टुडे आय एम डुईंग गूड. सो भुरग्यांक पयलींच्यान रायट दिवप आनी सगळें कितें करता ती फक्त दोतोर आनी इंजिनियरींग न्ही, तर खुबशें कितें आसा हें हें एक्चुली हांव म्हणन की हांगा फक्त पालकच फाटी पडटात अशें न्ही. थोडे फावटी भुरगे स्वता जावन स्वता खातीर उलयच नात. आपल्याक कितें करपा जाय आवाज सोदात आनी उलोवन दाखयात. जिद्द आसा तें करून दाखयात. हाका म्हणटात एड्युकेशन. थँक्यू. तांकां विश घातले. आयकात गोंयकारांनो, धनगर जो आसता तो धाटिनी रावता. खुबशीं वर्सां जाली तेका आपली गोरवां आनी आपलो स्वताचो जीव वाघा पासून कसो वाचोवपाचो तो खबर आसा. म्हणून हांवें म्हटलें धनगर हो मातयेंतलो वाघ, तेका सारकें खबर आसा स्वताचो जीव, स्वताची गोरवां कशी वाचोवची. दुसरें म्हळ्यार आयजूय आमी सकाळीं पळयलें तो लोकमाण करतात तोच धनगर आजुनूय बोकडेक घेवन भोंवपी धनगर. ताका खबर आसा आपली अस्मिताय खंय आसा, आपली नाळ खंय बांदल्या. त्या बोकडाक चोरून जेन्ना ते धाटीन व्हरता, तेजें दूद काडपाक व्हरता. तुमकां सांगता हांव स्वता धनगरांच्या वांगडा वावुरला. ताच्या खातीर तांचें जेन्ना मरण जाता तेन्ना तांकां अशा एका विशिश्ट जाग्यार व्हरता. ते जंगलान खूब भितर आसता. तांचो दसरो हो सगळ्यान व्हडलो. तेन्ना सुद्दां ते जंगलान वचून थोडे विधी करतात.
सो ताजे खातीर तांकां खबर आसा की जंगलान मनीस रुपान वाघ जावन कसो वावरचो. तो वाघ जो मेला हो खंय तरी आयज आमचें सरकार बोकड जाला म्हणून तेंच्या निश्काळजीपणा खातीर. देव बरें. मनशाचो एक स्वभाव असता आणि स्वभावाक वखद आसना अशें आमी म्हणटात. जेन्ना आपल्या काळजाचो कुडको जाचेर आपलें पोट चलता ती गजाल आपल्या कडल्यान पयस जाता तेन्ना सारासार विचार करून कितें तरी करचें हें चिंतचे परस खंयचोय मनीस स्वभाव आशिल्लो मनीस जी एक कृती करतलो जो एक विद्रोह करतलो तीच घडये कोणें केला आसतली. जरी आमी ताजे कांय पुरावे सिद्ध करूं शकले नाच जावं केले तरी सुद्दां. आनी म्हणूनच 4 वाघां खातीर समस्त जे सगळे धनगर बाब आसा तांकां वाघ काय धनगर असो प्रश्न विचारप खंय तरी वेगळें दिसता. दर एकल्याक आपल्या मनान जी गजाल आसा आपल्या मनान जो भंय आसा आपल्या पोटार जेन्ना कितें आड येता तेन्ना व्यक्त जावपाचो एक अधिकार आसता आनी म्हणून घडये ते व्यक्त जाला आसतले. अशें जायते फावटी दर एकलो अशाच साबार गजालींनी व्यक्त जाल्लो आसा आनी म्हणून एका गजाली खातीर रोखडेच वाघ काय धनगर अशें म्हणपाची गरज ना. धनगर होच आमचो वाघ. एक प्रश्न विचारपाक सोदता. तुम्ही दोघांनी बरे विचार मांडले. इवन ताणे पसून म्हणे सद्याक सरकार मोकळ जाला म्हण. तुम्ही सरकाराक कितें सांगपाक सोदतात ह्या विशयाचेर अशें करून की सरकाराक असले प्रसंग फुडें येवचे नात आनी सरकार कोणाचेर दोश दिवचो ना. खरें म्हळ्यार तो वाघ आसूं किंवा तो मनीस आसूं किंवा बोकड आसूं किंवा कोणूय आसूं ही जापसालदारकी सरकारची आसता. उद्या एक प्रश्न आयलो मत एका दिसाचे. जो मत मारता तो फक्त आपल्याच न्हय आपल्याचेर पोट चलता ताजेच हितून मत मारता तेन्ना सरकारची जापसालदारकी आसता की सगळ्यांक सांबाळपाची. आतां ताजे खातीर कितें करचें. हो वाघ थंयच्यान हांगा आयलोच कित्याक कारण ताज्या मदीं पडला एक गॅप. वाघा खातीर खावपाक जे जंगलान मेळपाक जाय तें मेळना म्हणून घडये तो सोदीत सोदीत त्या धाटीन पावला आसूं येता. सो सरकाराक हें खबर आसपाक जाय की आपूण प्रत्येक मनशाची आपल्या आमी आतां ऑस्ट्रेलियन फायर पळयली ताच्या खातीर फक्त हांव गोंयाक म्हणिना जो कोण जंय खंय चलयता म्हणून ताका आमी शासनकर्ते म्हणटात. तो शासन करता. तेणें शासन करतना आपल्या मदीं येवपाक प्रत्येक मनशाचे प्रत्येक झाडाचे पानाचे वृक्षवल्ली आंबा सोयरे हे तितून प्रत्येकाची जतनाय करची. नाजाल्यार सरळ सांगचें आपली काप आसतना त्या खुर्चेर बसपाचें आनी जावचें. देव बरें. थँक्यू. कुस्तांची सर्तीची निमाणी फेरी हांगा सोंपता आनी सगळ्या सोंपतका खातीर हांगा जोरान ताळयो जावनी. हांगा वेळ आसा तुमच्या ढोल ताशे वाजोवपाचो. जितलो नेट तुमी दिवपाक शकतात तितलो नेट